हे पळयात वाळपय हनुमान विद्यालया मुखार तुमिल्ल्या उदकाक वाट मेकळी करपाचें काम JCBन सुरू केला। हरशी हो प्रश्न दर वर्सा पावसाळ्याचो। थंयचे शकीब फैयाज आनी शेख काजी म्हणटा ताणें भुरग्यांची वेवस्था जावची म्हूण गटर खणूंक आपली सुवात दिली। हे लॉंग पेंडींग वर्क आसलो आनी ते लॉंग पेंडींग वर्क खंय ना खंय तरी अडचणीन तें काम उरलें, पूण आयज तेजें काम सुरवात जाल्ली आसा आनी बरी गोश्ट आसा। ह्या सगळ्या आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर जे लोक भुरगे चलोन येता हांगा तांकां खरोखरच त्रास जाताले। हांगा उबे आसा पळय ते तेजे ओनर आसा आनी हांव पयलीं म्हटल्यार तेंच्या एंटायर फॅमिली आसा पळय तांकां थँक्यू म्हणूंक सोदता, कारण आयज तेंच्यांनी जर आमकां स्पेस दिवंक नासली, जागो जर दिवंक नासलो जाल्यार आमी गटर मारूंक शकचे नासले। कित्याक स्कुलाच्या भुरग्यांक पयलीं खूब त्रास जाताले आनी खूब वर्सां हे म्हाका दिसता जवळ जवळ कितलेशेच वर्सां जाली जावंकूच ना। कितले आमदार येयले, कितले कौन्सिलर येयले, कितले येयले आनी कितले गेले। आतां रामदास आहा ते म्हणून रामदासान ते सगळे करून आपण बुधवारा पालक शिक्षक संघाचो अध्यक्ष वामन बापटान PWDत निवेदन दिल्ले। एईक गैरहजर, जेईक मेळ्ळो। वर्सात जाली तो खात्याक जागे करता। अंदू तरी उपाय काडचो, पावसात टेंडर काडूंक मेळना जाल्यार तात्पुरतो तरी उपाय करचो म्हूण PTA मागताली। जेन्ना 6 ते 7 महिने जावन तेचेर कितेंच एक्शन घेतली वचना आमी तोंडीच न्ही, आमी लिखी बी जेचे प्रूफ आमच्या कडेन आसा। लेखी कळयले उपरांत तेंचो आमकां एकय रिप्लाय सुद्दां लेटर घेवंक ना की आमी कितें काम केलां म्हणून। दीस शोज दॅट दे आर निग्लिजंट। स्टील भुरग्यांच्या भलायके खातीर हांगा व्हडलो इशू ना करचे शिवाय भुरग्यांक कितें जावचें न्हू हेच्या खातीर तेणी दक्षता घेवची। कितलींशींच वर्सां जालीं हांगासर उदक सांठोवन रावता, तेन्ना आमची अशी मागणी आसा की त्वरीत तेचेर एक कितें तरी निर्णय घेवन हे उदकाक वाट करून दिवची अशी तितली आमची इच्छा आसा। हे आता पावसान हांगा हे शाळेचे भुरगे येता आनी हांगा ह्या वाटेन त्या वाटेन मिसळटा पाणी आनी घाण जाता त्यांच्या कपड्याची। हांगा येवन काय आता बघा म्युनिसिपालिटी लोकांच्या निवेदनांक दाद दिवचे परस पालिकेक घडये मिडिया रिपोर्टाचो चड हुस्को। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।